एक केम छो मैं पूछ रहा हूँ. म्हाका दिसता हांव कोंकणींतल्यान उलयल्यार जाता. 100% कोंकणी कळटा. सो इसका मतलब है आपके गुजराती गोवन बन गए हैं. गोवन गुजराती. सदाकाल गुजरात. गुजरात गव्हर्नमेंटाच्या वतीन आयोजित केल्ल्या ह्या कार्यक्रमाक तुमच्या मदीं खास करून माय क्लोज फ्रेंड हर्ष संघवी हांगासर आयला. गोंयांत ताजें नेटान स्वागत करात. म्हाका दिसता तुमी नेटान आजच्या कार्यक्रमाक आमच्या बरोबर गुजराती समाजाचे तुमचे अध्यक्ष हांगासर आसात. त्याच बरोबर आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आसात. पणजेचे मेयर आसात बाब रोहित मनसरात. आमचे जनरल सेक्रेटरी आसा बाब नरेंद्र सावयकर आणि बाकीचे व्यासपीठाचेर आशिल्ले मानेस्त म्हज्या समोर आशिल्ले उपस्थितात आमचे सगळे मानेस्त म्हज्या मोगाळ भयणीनो आनी भावानो. सदाकाल गुजरात. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे विजन आत्मनिर्भर भारत. तांचेच विजनाच्या सकयल पुराय देशभर वेगवेगळी सरकार फुडें वचत आसा आणि गुजरात सरकारात सदाकाल गुजरात हो कार्यक्रम घेवन वेगवेगळ्या राज्यांत आपल्या गुजराती समाजाचे लोक विशेष करून गुजराती बांधव ज्या ज्या राज्यांत आसा तांकां खंय तरी एकत्र हाडप, तांच्या मदीं कॉर्डिनेशन करप, तांच्या मदीं उलोवप, तांच्यो समस्याय सोडप आणि अजूनय जाता आसत जाल्यार गुजरातांनी इन्वेस्टमेंट करप आणि गुजरातांतल्यान इन्वेस्टमेंट हांगा हाडप. हर्ष भाई मैंने क्या बताया मालूम है क्या? तो गुजरात से इन्वेस्टमेंट यहां लाने के लिए मैं इन्वाइट कर रहा हूं. त्या खातीर खरोखरच एक बरी गजाल आसा. म्हाका खूब बरें दिसलें की तुमी सगळे जाण एक ह्या समयाचेर हांगासर उपस्थित रावले. गुजरात आनी गोंयचे संबंध हे खूब खूब लागचे संबंध आसा. म्हाका दिसता 1987 पर्यंत दमण आनी दीव हांगातल्यान निवडून येवपी दोन्ही आमदार दमणांतल्यान आनी दिवांतल्यान. काहीशा काळा खातीर आमचे सभापती राज्याचे हेय बी दमणांतल्यान आशिल्ले. त्या खातीर गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक अजूनय बी दमणानूय आसा आनी अजूनय बी दिवानूय आसा. दोनूय कडेन आसा. अजून त्यांच्यानी ती दमण कोऑपरेटिव्ह बँक करूंक ना किंवा दीव कोऑपरेटिव्ह बँक करूंक ना. अजूनय ते गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक दमण ब्रांच, गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक दीव ब्रांच म्हणून आसात. तुम्ही जर असेंब्लीत वचून पळयशात सभापतींचे बिग फोटोग्राफ्स दमणांतल्या म्हाका तांचे आनी एक आशिल्लो फोगेरो फोगेरो फोगरो फुगरो नारायण फुगरो तांचोय फोटोग्राफ व्हडलो लायल्लो आसा. म्हणजे 1987च्या उपरांत दमण म्हणजे गोंय राज्य हे घटक राज्य जाल्या उपरांत दमण आनी दीव हे डायरेक्टली गुजराता कडेन जोडले गेले. ताच्या खातीर हांवें कित्याक म्हटलें की पोर्तुगीज काळानूच फक्त आमी एक असले अशें न्ही, तर 1961च्या उपरांत 1987 पर्यंत जावं तो बिझनस किंवा जावं तो कल्चर किंवा जावं ते ट्रेडिशन्स ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो आमच्या खातीर नवीन ना. म्हणजे दमण आनी दीव आनी गोवा हे सगळे जाण म्हणजे संघ प्रदेश म्हणून एकीकडे आशिल्ले. तांच्यो वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो एकत्र रित्या म्हणजे इकॉनॉमिकल डेव्हलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट किंवा इन्क्लुझिव्ह म्हणजे सगळे कल्चरल देवाण घेवाण ही सुद्धा एकत्र आशिल्ली. राज्य जाल्या उपरांत फक्त दमण आनी दीव हे डायरेक्टली गुजराता कडेन गेले आणि गोंय राज्य हे वेगळे राज्य जाले. बट स्वतंत्र पयलींच्या काळापासून म्हाका दिसता गुजराती समाजाचे लोक हे गोंयांत स्थायीक जाल्ले आसा. स्वतंत्राच्या उपरांत म्हणजे म्हाका याद जाता त्या प्रमाणे दे आर द फ्यू मायन ओनर्स दे हॅव सेटल्ड इन द स्टेट ऑफ गोवा. पोर्तुगीज काळात अजूनय म्हणजे आणि ताज्या उपरांतय बी गेले कितलेशेच लोक हे सेटल जायत आसा गोंयांत. आणि सगळे जाण म्हणजे सांगपा खातीर खूब खोस भोगता. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 95% ऑफ द पीपल दे आर इन द बिझनेस. रायट. हांव तुमचे खूब खूब अभिनंदन करता. 95% पीपल आर इन द बिझनेस. गोंयच्या इकॉनॉमिक ग्रोथात
तुमचोय व्हडलो हात आसा डेफिनेटली, कारण वेगवेगळे बिझनेसीस जेन्ना स्टेटीत येवन करप, कारण तुम्ही आनीक लोकांक एम्प्लॉयमेंट जे आसा हे जनरेट केल्या, क्रिएट केल्या, जेणे करून तुमचे लोक आसतले, बाकीचेय लोक आसतले त्या बिझनेसान. आणि बिझनेस आमी म्हणटा आसतना स्टील बिझनेस पासून ते स्वीट बिझनेस पर्यंत, हांवें स्वीट बिझनेस पासून स्टील बिझनेस पर्यंत म्हटलां, मुद्दामून तुम्ही काढून पळयात. इन डिफरंट इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन आसतले, IT आसतले, बाकीचे आसत आसा, बट द मेजर बिझनेस इज अ स्टील बिझनेस. ह्याय बिझनेसान तुमच्यातले कितलेशेच लोक सातत्यात कॉन्ट्रिब्यूट करीत आसा. त्या खातीर म्हाका आज खूब खोस भोगता की निश्चितच ह्या निमित्तांत हाज्याय फुडें म्हणजे गोंयांत इंडस्ट्रियल ग्रोथ खूब मोठ्या प्रमाणात जायत आसा. जरी कोविडांतल्या ह्या मदल्या काळात आमी काही काळ आमकां वर्सभर म्हणजे कोविडांतल्या संकटांतल्यान देश वता, आमीय गेल्या त्याच पद्दतीत, आमकां थोडेशे त्रास जाले, कश्ट जाले, पण हेतूंतल्यान सगळे जाण आमी भायर सरत आसा. आणि विशेष करून गोंय जेन्ना एक पावल फुडें वता, स्पेशली इन द IT सेक्टर, स्पेशली इन द इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चर सेक्टर, स्पेशली इन द हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर, स्पेशली इन द टुरिझम सेक्टर, ह्याय सेक्टरांत म्हाका दिसता आमी लोकांक इन्वायट करीत आसा. with the ease of doing the business, with the different in the shipping industry astale, IPB astale, IDC astale, SEZ land astale, ह्या तुम्ही जर गोंयच्या वेगवेगळ्या सायटींचेर वचत, मागीर जावं ती IPB, जावं तो IDC, ह्या सायटींचेर गेल्या उपरांत तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की गोंय सरकार इज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या बाबतींत एक एक पावल वो इनिशिएटिव्स घेत आसा, फुडें वचत आसा. डेफिनेटली आमी थोड्या दिसा पयलीं SEZच्या बाबतींतूय बी आमचे प्लॉट्स RFQ फ्लोट केलो. इलेक्ट्रॉनीक एंड मॅन्युफॅक्चर सिटीज हाज्या बाबतींतूय बी आमी आमचे RFQ फ्लोट्स केलो. सो गोंयांत अशा पद्दतीच्यो न्यू इन्वेस्टमेंट करपा खातीर IT सेक्टर्स, इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग सेक्टर्स, हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर्स ह्या खातीर आमी सगळ्या लोकांक इन्वायट करीत आसा. आनी तुमी तर आमचे गुजराती गोंयकार आसात म्हाका दिसता डेफिनेटली. सो थोडे जाण 2-2 जनरेशन जावन सम पीपल आर इन 3rd जनरेशन्स ऑल्सो. हांव थोड्या जाणांक वळखता त्या प्रमाणे दे आर इन द 3rd जनरेशन्स. बरोबर आसा? त्या खातीर डेफिनेटली त्या खातीर तुमकां तुमी इन्वेस्ट करता आसतना, न्यू बिझनेस स्टार्ट करता आसतना कोणूय म्हणजे आय एम स्टार्टींग इन माय ओन स्टेट अशेंच तुमकां दिसतलें. त्या खातीर हांव उलयतां तें हर्षबाईक कळना म्हटल्या उपरांत तुमी हांगा इन्वेस्ट करूं येता. डेफिनेटली त्या खातीर तो गुजरातान इन्वेस्ट कर म्हणून सांगात म्हणून हांवें तुमकां सांगलें हांगाच इन्वेस्ट करात. डेफिनेटली आमकां गोंयची ग्रोथ अजुनूय बी खूब मोठी ग्रोथ जाल्ली आसा. गुजरात ही खूब व्हडली स्टेट आसा आनी थंय इन्वेस्ट करपा खातीर खूब लोक आसात. गोंय हे एक ल्हान स्टेट आसा आनी आमकां एक स्पेसिफीक इन्वेस्टमेंट जाय. हांव परत सांगतलो बिकॉज ल्हान स्टेट आसल्या कारणान आमी जशे वर्टिकल मोबिलिटीचो विचार करता तेन्ना आमकां स्पेसिफीक इन्वेस्टमेंट म्हटलां हांवें. इट इज एन ग्रीन इन्वेस्टमेंट इन IT सेक्टर इन्वेस्टमेंट म्हटलेलें आसा. आनी ताकाच लागून डेफिनेटली इन फ्युचर तुमी ते सगळे जाण करतले हाजी हांव आशाय बाळगितां. आनी हांव एक गजाल म्हणजे हांव सोंपोवच्या पयलीं 1-2 गजाली मुद्दामून मेन्शन करतलो. हर्षभाई इज माय व्हेरी क्लोज फ्रेंड आणि इज माय फ्रेंड फ्रॉम 2008. हांव स्टेट प्रेसिडेंट आसतना तेन्ना केंद्रांत काँग्रेसीचें सरकार आसतालें. देशभरांतल्यान खंयसरूय मोर्चा काडपाचें जालें म्हटल्यार काय हांव तेन्ना स्टेटीचो युवा प्रेसिडेंट आशिल्लो. आनी जेन्ना जेन्ना मोर्चा काडपाचें जातालें तेन्ना देशभर मॅक्झिमम मोर्चा हे युवा मोर्चाचेच लोक आमचे काडटाले. मागीर स्टेटीत आसूं किंवा सेंट्रांत आसूं, तितूंतले 2 मोर्चा पुराय देशांत जाल्ले हे पुराय देशाक याद आसा आनी ताका तितकेच हिस्टॉरीक इम्पॉर्टन्सूय आसा. पयलो संसद घेराव, म्हागाईचेर संसद घेराव जाल्लो. त्या घेरावांत देशभरांतले कितलेशे तरणाटे हे आपापल्या राज्यांतल्यान दिल्लीत पावले आनी दिल्लीत जवळपास ना म्हटलें जाल्यार जवळपास 400 ते 500 लोक आमचे युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते इंजर्ड जाल्ले.
ऍडमिट जाल्ले. गोंयांतल्यानूय जवळपास आमी 100 जण गेल्ले, भितरले 2 जण इंजर्ड जाल्ले. तेन्नाय बी हर्षभाई दिल्लीत म्हज्या बरोबर आशिल्लो. ही इज लिडींग ऑन फ्रंट, एकदम फ्रंटाचेर लीड करतालो. बट ताज्याय पेक्षा म्हत्वाचें, इट इज एन तिरंगा लहराव लाल चौक. तो यादगार प्रवास हांव केन्नाच विसरूंक शकना. कारण तिरंगा लहराव लाल चौक कलकत्तांतल्यान सुरू जाल्ली रॅली आयचे स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स मिनिस्टर अनुराग ठाकूर हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल जी रॅली पुराय देशभरांतल्यान प्रत्येक राज्यांतल्यान म्हणजे कितलेशे हजारांनी युवक हे डायरेक्टली काश्मीरांतल्या लाल चौकात वचपाचे आशिल्ले. कित्या खातीर तर लाल चौकात फक्त तिरंगो लावपाक जाय आशिल्लो. पण लाल चौकातूच तिरंगो कित्याक तर ज्या जम्मू आनी काश्मीरात म्हणजे 2 झेंडे लागताले, एक भारताचो तिरंगो आणि एक जम्मू काश्मीरचो झेंडा. आमी भारतीय जनता पार्टीचे युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते किंवा कितलेशेच जाण कार्यकर्ते हे भारतीय जनता पार्टी कडेन प्रेरीत कित्याक जाले. ह्या देशात इस देश में 2 झेंडा, 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. श्यामा प्रसाद मुखर्जींचो हो एकूच विधान. ज्या श्यामा प्रसाद मुखर्जींच्या विचारात प्रेरित जाऊन इस देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. ज्या श्यामा प्रसाद मुखर्जीन आपले केंद्रातले मंत्रीपद सोडले आणि जे जम्मू काश्मीरात गेले, तांकांच प्रेरित जावन आमच्या सारकिले असंख्य कार्यकर्ते हे भारतीय जनता पार्टी खातीर जोडले गेले. आणि त्याच निमित्तान तेच घेऊन आम्ही परत एकदा म्हणजे लाल चौकात तिरंगा लायतले म्हणजे लायतले ह्या हितूंतल्यान प्रेरीत जावन फुडें गेले. आमी पळयता की अक्षरशः जम्मू काश्मीराक छावणीचे स्वरूप आयिल्ले. हजारांनी सैनीक म्हणजे जो दिसता तेका अरेस्ट करताले, ज्याच्या कडेन तिरंगो दिसतात तेका अरेस्ट करप. हजारांनी लोकांक आमचे अरेस्ट केल्ले, हजारांनी लोकांक. आनी हांव मुद्दामून हर्षभाईची गजाल सांगता तुमकां. आमी रेल्वेंतल्यान देंवले आणि प्रत्येकाचे म्हणजे रेल्वेंतल्यान देंवन भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो किंवा तिरंगो म्हणजे ज्या देशात तिरंगो काडलो तेका अरेस्ट करप. रेल्वेंतल्यान आमी देंवतात हे आसा. आमी 150 जाण आशिल्ले. 150 ते 150 लोक जम्मू काश्मीरात अरेस्ट जाले. आणि 15 ऑगस्टाक आता थंय झेंडो लागतलो काय ना हे आमकां खबर नाशिल्लें. जम्मू काश्मीरच्या बॉर्डरीचेर अनुराग ठाकूर, अडवाणीजी, सुषमा स्वराजजी असे कितलेशेच नेते हांकां आडोवन दवरलेले. आणि खंयच्याच परिस्थितीत 2013तली गजाली 2013 मे ना 13 मे 2013 म्हणजे खंयच्याच परिस्थितीत आणि लाल कंप्लिटली लाल चौकात ना म्हटले जाल्यार म्हाका दिसता 30 ते 40 हजार म्हणजे तांचे लोक आणि सैनीक हे सगळे जाण ना थंय लावपाक दिवचे ना. आणि आता दिसलेले की आमकां लाल चौकात तिरंगो कशाच पद्दतीत लागचो ना म्हणून. आणि आमकां न्यूज आयली 11 सुमार कितें म्हणून तर लाल चौकात झेंडो लायलो आणि लावपी कोण आशिल्लो तर हर्षभाई आशिल्लो. आम्ही फक्त झेंडो लायलो हे पळोवन सगळे आनंदीत जाले. अक्षरशः सगळे आनंदीत जाले आणि आमकां सगळ्यांक अरेस्ट केले हाची पर्वा ना. बट ताणें आपल्या जिवाची पर्वा करूंक नाशिल्ली. हांव तुमकां मुद्दामून सांगता, ही इज एडमिटेड देर फॉर 2 days. तेजो पांय फ्रॅक्चर आशिल्लो, हात फ्रॅक्चर आशिल्लो. 2 दीस म्हणजे जिवंत उरतलो काय ना हाची शाश्वती तेका नाशिल्ली. आपल्या जिवाची पर्वा न करता जम्मू काश्मीरात झेंडो लावपी हर्षभाई आशिल्लो. तो परत येतलो काय कितें हें तेका खबर नाशिल्ली. असले जुलमी सरकार त्या वेळार थंयसर आशिल्लें. बट आपल्या जिवाची न पर्वा करता ह्या देशात एक विधान, एक प्रधान, एक दिशान हेच आसपाक जाय हे घेवन करपी राजनीती हर्षभाई आसा. आणि आज आमी मोठ्या अभिमानान सांगता आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी परत एकदा म्हणजे 317वें कलम हटोवन जम्मू काश्मीर आणि हो ह्या देशाचो अविभाज्य घटक आसा हे परत एकदा सिद्ध केल्लें आसा.
जम्मू काश्मीरात 2 दीस ऍडमिट केल्या उपरांत स्पेशली थंयच्यान लिफ्ट करून ताका दिल्लीक हाडून ऍडमिट केलो. दिल्लीत जवळपास ना म्हणटा जाल्यार 4-5 दीस अक्षरशः 1.5 ते 2 म्हयनो आपल्या पांयाचो फ्रॅक्चर, हाताचो फ्रॅक्चर ऍडमिट करून उरला आणि ताज्या उपरांत सारको जाला. म्हणजे तुम्ही एक लक्षात घेयात की नो डाऊट आमच्या देशाचे स्वतंत्र देशाचे सैनिक ही बॉर्डर राखपा खातीर, ह्या देशाच्यो सीमा राखपा खातीर लढटा. जाल्यार आमच्या देशाचो नवजवान भारतीय जनता पार्टीचो युवा मोर्चाचो एक सदस्य म्हणजे तिरंग लावपा खातीर त्या जम्मू काश्मीरात लढप हे आमच्या खातीर गर्वाची गजाल आशिल्ली, ही आमच्या खातीर महत्वाची गजाल आशिल्ली. आणि अभिमानान म्हाका खूब गर्व दिसता की इतक्या यंग एजीचेर, म्हणजे हांव पयर नवीन सीएम जाले तेन्ना शपथविधी खातीर गेल्लो. हर्षभाईन म्हाका थंय रिसीव केलो, हांव गेलो, शपथविधी अटेंड केलो. हांवें ताका सहज म्हटलें ह्या कॅबिनेटांत तुजोय नंबर लागू शकता म्हणून, अशें म्हाका दिसता म्हटलें फक्त की ह्या कॅबिनेटांत तुजो. आनी मागीर पळयत जाल्यार हर्षभाई जेन्ना होम मिनिस्टरची शपथ घेता तें पळोवन खरोखरूच खूब खूब बरें दिसलें. राजनीती बदलत आसा. तुम्ही मुद्दामून पळयशात की हर्ष संघवी हाच्या सारखे गुजरातचे स्टेट होम मिनिस्टर जावप, माझ्या सारको मुख्यमंत्री जावप, देशाची राजनीती पुराय बदलत आसा. देशातले युवक तरणाटे फुडें येत आसा. आमी जेन्ना ह्या 21व्या शतकात फुडें वता, माननीय मोदीजीन आमकां स्वप्न दाखयता नव भारत निर्माण करपाचें, आत्मनिर्भर भारत करपाचें. पॅन्डेमिकच्या काळात माननीय मोदीजी ह्या देशात 100 करोड लोकांक वॅक्सिनेशन दिता. आमी प्राऊडली सांगता माननीय मोदीजी व्हर्च्युअली गोंयकारांकडे उलयता, हेल्थ वर्करांकडे उलयता. ही गोंयकारांची अभिमानाची गजाल आसा. आयज पर्यंत फक्त म्हणजे दुसरे राज्य आसतले जितून माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी 100% वॅक्सिनेशन जाले, हे गोंयच्या हेल्थ वर्करांकडे उलयले, बेनिफिशरीज कडे उलयले. आणि इतकेच न्ही, आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा या योजनेच्या अंतर्गत माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी जेन्ना 80 योजनो काढल्या, 80 वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्यो योजना लोकांपर्यंत पावया म्हणून सांगल्यो. माननीय मोदीजींचे तत्व, अंत्योदय तत्वाचेर हे सरकार चलपाक जाय. समाजातल्या शेवटच्या घटकापर्यंत पावपाक जाय. मागीर समाजातलो लास्ट मनीस कोण? एखादो अपंग भाव, एखादी विधवा भयण, एखादी जाणटेली आवय, हाज्या पर्यंत जर पावपाक जाय आसत जाल्यार आमी हे करचें पडटलें. आणि योगायोगात आमच्या सरकारात आत्मनिर्भर भारत हीच योजना सकयल पर्यंत पावपा खातीर स्वयंपूर्ण गोवा या योजनेंतल्यान ह्या मोहीम सुरू केली आणि 100% लोकांकडे आमी पावपाचो प्रयत्न चालू केला. ते पळोवन परत एकदा माननीय मोदीजी व्हर्च्युअली आमचे सरपंच, पंच, काउन्सिलर्स, बेनिफिशरीज हांच्या कडेन फक्त आणि फक्त गोंयकारांकडे उलयले. ही आमच्या खातीर भोवमानाची गजाल आसा. त्या खातीर मित्रांनो, माननीय मोदीजींचे विजन नवभारत निर्माण करपाचे आणि आमचे स्वप्न हे भांगराळे गोंय करपाचे, तुमचे आमचे सगळ्यांचे गोंय स्वयंपूर्ण जावचे, हे स्वप्न साकार करपा खातीर म्हाका दिसता ताका सपोर्ट दिवपा खातीर, तुमकां सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपा खातीर निश्चितच हर्ष संघवी आज स्वतः आमचे स्टेट मिनिस्टर हर्ष भाई हांगासर आयले. हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन ताजें स्वागत करता. गोवा सरकार की तरफ से मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं. और डेफिनेटली आप यहाँ आके जो मोटिवेट किया आपके सभी लोगों को, इसलिए मैं गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के सभी लोगों की तरफ से और गोवा के गुजराती गोवा के लोगों की तरफ से भी आपका स्वागत करता हूं. और बस मेरे वाणी को विराम देता हूं. जय हिंद, जय भारत.